नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कडेन केले उलोवप। दिल्लीक धाडून दितलो अहवाल। मंत्री गोविंद गावडेच्या भवितव्या विशीं दिल्लींतल्यान येतलो निर्णय, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी आनी बायक सेवा हाडपाक टॅक्सीकारांचो खर विरोध। येरादारी खात्यांत वचून नोंदयल्यो हरकती। मंत्री बाबुशाची घेतली भेट। बाबुश म्हणटा रेंट कार आनी रेंट बायकीक लागून वाडल्या अपघात। बदलत्या काळा वांगडा ॲप बेस्ड टॅक्सी राज्यांत गरजेची। मंत्री माविनाचो टॅक्सीकारांक सल्लो। फकत मसुदो तयार केलेलो आसा, सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच अंतीम निर्णय घेवपाची मंत्री माविनाची म्हायती। गोंयांत नवी कॅसिनो बोर्ड कशेंच हाडपाक दिवचे नात। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची शिटकावणी। मजगतीं फुडल्या 15 दिसां भितर कॅप्टन ऑफ पोर्टान बोटींचेर काम करपी कामगारांच्या ऑडिटाचो अहवाल करचो सादर, पाटकराची मागणी। सुरावली सुकोभाट वाठारांत कोलवा पुलिसांनी धाड घालून बेकायदेशीर LPG सिलिंडर केले जप्त। 5 जाणांक केली अटक। आसाम ते सिक्कीम मेरेन हुंवार आनी भुंयकापाक लागून 37 जाणांक मरण। बचाव कार्य आसा चालू। आनी आतां खबरो विस्तारांत। कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे कडेन आपले उलोवप जालेले आसा। मंत्री गोविंद गावडेचो अहवाल दिल्लीक धाडून दिला। मंत्री गोविंद गावडेच्या भवितव्या विशीं आतां निर्णय दिल्लींतल्यान येतलो म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगला। फोंड्या जाल्ल्या उठाच्या प्रेरणा दीस कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त स्टेटमेंटां केली। कामां जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो गंभीर आरोप मंत्री गोविंदान केल्लो। गोविंदाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून भाजपान खवदळ पडिल्लो। वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून गोविंदाचेर कारवाय करची म्हूण मागणी जाताली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय गावडेचेर कारवाय करतले म्हूण सांगिल्ले। ह्या सगळ्या घडामोडींच्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक गोविंदाचोच विशय घेवन दिल्ली गेल्लो। गोंयां आयल्या बराबर दामून मंत्री गोविंद गावडे कडेन हे संदर्भात बसका घेवन उलोवप केले। गोविंदान खंय आपली बाजू मांडली, ताचेर आपणी पक्षाची बाजू दवरली। हे विशींचो रिपोर्ट दिल्ली पक्ष श्रेष्ठींक धाडून दितलो आनी ताचेर दिल्लींतल्यान फुडली कारवाय जातली म्हूण दामू सांगता। गोविंद गावडे वांगडा मिटींग बीन जावपाची आसा, जाली ओके। कितें जालें डिस्कशन? ताणें आपली बाजू सांगली आनी पक्षाच्या दृश्टींतल्यान जें कितें आसा तें हांवें सांगलें पक्ष शिस्तीच्या आनी संदर्भांतल्यान सगळें ताणें आपली बाजू सांगली आनी ताजो जो कितें अहवाल आसा तो पक्ष शिस्ती कडेन धाडून दिता। पण पक्षाचे ताजी बाजू आयकपाक जाय आशिल्ली, म्हणजे कशें वन सायडेड सगळें ती हांवूय नाशिल्लो, हांव रात्री आयला आनी आज ताका आपयलो, ताजे कडेन मेळप जालें आनी आतां पक्षाचे नेते जे कितें आसा ताका निर्णय घेतलो। आनी रिशफलाचेर सर कितें हें आसा अपडेट? रिशफलाचेर कॅबिनेट रिशफल तो विशय मुख्यमंत्र्याचो, मुख्यमंत्री करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर। रेंट कार आनी रेंट बायकीक लागून गोंयांत अपघात वाडल्या। पणजे पाट्यार पळयत जाल्यार 90% पार्किंग ह्याच लोकांनी कब्जयल्या। येरादारी खात्यान ही गजाल पयलीं जाग्यार घालपाक जाय अशें महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात म्हणटा। दुसरे वटेन ॲप एग्रिगेटर हाडपाक टॅक्सीकारांनी खर विरोध केलेलो आसा। सोमारा येरादारी खात्यांत वचून तांणी आपल्यो हरकती नोंदयल्या। एक मनीस 15 रेंट कार आणि 50 रेंट बायक घेऊन भाड्याक लायता आणि घरा बसून सुशेगाद असता। रेंट कार आणि रेंट बायक वाल्यां खातीरूच टॅक्सीकारांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला। ज्या टॅक्सीकारांकडेन एकूच टॅक्सी आसा आणि ताचेरूच तो आपले पोट भरता आसत जाल्यार ताच्या धंद्याचेर परिणाम जातलोच न्ही अशें महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात सांगता। कितेंय आसूं, बाबुशाचो मात सूर रेंट कार आणि रेंट बायक वाल्यांच्या विरोधात आशिल्लो। Right, left, center, you see all this rent a bike and rent a car. You go and see on Pato. Now I will take you. 90% of the basically which is the parking bay has been taken by these people. They have got to basically identify and show them the place where they are going to park the bike. What is the department doing? It is the important this thing of the department. It is the failure of the department, basically transport department to this thing. The director basically should take care of this first. I said, let us stop this in total rent a bike and rent a car.
Now mostly in the coastal belts. You just go and see, you investigate. One fellow, I have got one taxi. Let us say, I have got one taxi. I have got 15 cars. You rent a car. I have got 50 bikes. So what I do, I drive my taxi. I go around. I give one ride. I make, and I come and sit down and drink beer at home in the afternoon time. Because after that I don't work, because my other business is running. No. So these people who have got one taxi and who have got 2 taxis, those are the people who are suffering because of them. My issue is there. So address that issue. That issue should be addressed first. First of all, you need to understand what is this aggregation. And that's the reason I'm saying, if they give them a fixed guarantee. Baba, if I'm telling you, if I have taken a loan and all this thing, I am worried that I must pay my installments in time. If my installments and all those things have been taken care of, then I have got nothing to worry about. People are worried because of their installments and all that. Banks, the moment you want 2 installments, you fail, bank comes to lift your car. So I look at it in different things. But most important thing is what the transport department should look back again to visit their rent a bike, rent a car. Go on the bus stop. I have challenged them. Go on the bus stop now, right now. 90% of the parking area is being covered by them. टॅक्सी एग्रिगेटर ॲपाचो मुद्दो घेवन टॅक्सीकार महसूल मंत्री बाबुशाक मेळपाक आयिल्ले. एग्रिगेटर गोंया आयले जाल्यार आमच्या धंद्याक मार बसतलो. तेन्ना सरकारान गोंयान एग्रिगेटर हाडचो न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. होच मुद्दो घेवन ते पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबुशाक मेळ्ळे. आमचे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर, आमचे गोंयकार, मग फाल्यां तो कितें म्हणटा, ड्रायव्हर्स आनी झूम कार येवपाचे गोंयान आनी तेंच्यांनी भाडी मारपाची म्हणटा तो. आय डोंट नो. पळय कशें आहा, प्रत्येक आमदाराचे विचार ताका खबर आसतले कितें आहा तो. आमचे जे स्टेक होल्डर आहा, हे वोटर तेजे कडेन न्याय मागपाक गेला. तो सपोर्ट करता म्हणून सांगला हेंच्यांनी. तो आतां सपोर्ट कितको करतलो आनी करतलो ते तेजेर डिपेंड. गोंयांत ॲपाचेर आदारीत टॅक्सी आनी बायक सेवा हाडपा खातीर गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाच्या उद्देशान येरादारी खात्यान गॅझेट प्रकाशीत केल्ले. ताका टॅक्सीकारांनी हरकत घेतल्या. टॅक्सीकारांनी येरादारी खात्यांत वचून आपल्यो हरकती नोंदयल्यो. ह्या वेळार कायदो आनी वेवस्था इबाडची न्हय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बदलत्या काळा वांगडा ॲप बेस्ड टॅक्सी राज्यांत गरजेची आशिल्ल्याचो सल्लो येरादारी मंत्री माविनान टॅक्सीकारांक दिला. सध्या फकत मसुदो तयार केला, सगळ्यांक विश्वासात घेवन अंतिम निर्णय जातलो अशें मंत्री माविन सांगता. ह्यान फुडें भायल्या ॲप बेस्ड टॅक्सींक गोंयांत येवपाक दिवचे ना. तुमचो स्वताचो टॅक्सी ॲप तयार करपाची मेकळीक तुमकां आसा. त्या खातीर गरज पडली जाल्यार हांव तुमकां अर्थीक मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनान सांगलें. बदलत्या काळा वांगडा टॅक्सी चालकांनी बदलपाची गरज आसा आनी ताका लागून राज्यांत टॅक्सी चालकांनी ॲप बेस्ड टॅक्सी वेवसाय आपणोवपाची गरज आसा असो संदेश येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन टॅक्सी चालकांक दिला. राज्यांत ॲप आधारीत टॅक्सींक विरोध जायत आसा. ॲप आधारीत टॅक्सींक खातीर सध्या फकत मसुदो तयार केला. उपरांत सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच अंतिम निर्णय जातलो अशें मंत्री म्हणटा. ह्यान फुडें भायल्या ॲप बेस्ड टॅक्सींक गोंयांत येवपाक दिवचे ना. तुमकां दिसता आसा जाल्यार तुमी स्वताचो टॅक्सी ॲप तयार करपाची मेकळीक तुमकां आसा. गरज पडल्यार हांव तुमकां अर्थीक मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनान सांगलें. एक म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा फॉर एवरीबडीज ओपिनियन, इन्क्लुडींग टॅक्सी ऑपरेटर, इन्क्लुडींग टॅक्सी फेलोज. आमी ओन्ली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ नोटिफिकेशन. वॉट इज आवर इंटेंशन, म्हणजे आमकां कितें जाय, सगळे एपार आयिल्ले, कशें येवपाचे, कशें बसोवपाचें, आमी तांकांय कॉन्फिडन्साक घेतलेच, सगळे स्टेक होल्डरांक घेतले. सद्या आमचें कन्सल्टेशन चालू आसा विथ डिफरंट बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री, पीपल इन टुरिजम ट्रेड, कॉमन मॅन, म्हाज्या डिपार्टमेंटाचे लोक प्रत्येक कडेन वचोन म्हाका फीडबॅक दिता. आमी परत डिस्कस करता, डायरेक्टर येता म्हाका फीडबॅक दिता. अंडरस्टूड न्ही. हांव आतां कितें फीडबॅक आहा आनी कितें हांव तें ओपनली हांव सांगपाक सोदना, तेजेर रोखडें आनी रिएक्शन जातलें. देर इज टायम टील 20th जून. हें सगळें आमकां फीडबॅक मेळटा तेन्ना योग्य कितें डिसिजन तें आमी घेतले. इट इज नॉट दॅट इट इज फायनल. आतां तें आमी नोटिफाय केलें आनी फाल्यांसून जाल्ल्या भाशेन तेंचे म्हणजे वागणूक जावपाक लागलेले आसा, वीच इज नॉट करेक्ट. आय एम रेडी. फाल्यां ते तरी म्हाका सांगता भायले कोणा दुसरे ॲप ऑपरेटर एक गोवा मायल्स आहा तो आसूं, हेर कोणा हाडनाका, आमी आपलो ॲप काडटा. हांव वयल्यान सांगलां तांकां ओपनली, हांव तुमकां फायनान्स करता म्हूण. आय वील फायनान्स यू, गेट युअर ओन टॅक्सी ॲप एंड यू ऑपरेट.
We don't want to come in the way. All that I want is technology should be adopted. There should be some record, point to point, safety of tourists, locals traveling in taxi, buses, everything is important. And data is most important for future planning. इतलेच हांवें सांगलां. गौरेश गांवकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फेरीबोट आणि प्रवासी बोटींच्या सुरक्षेचे ऑडिट जावंक नाशिल्ल्यान कसली दुर्घटना घडपाक शकता. 2 दिसां पयलींच बिट्टोणा एका प्रवासी बोटीक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली. फाल्यां कसली वायट दुर्घटना घडली जाल्यार कोण जापसालदार असो प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उपरासला. फुडल्या 15 दिसां भितर कॅप्टन ऑफ पोर्टान बोटींचेर काम करपी कामगारांचो ऑडिटाचो अहवाल सादर करचो अशी मागणी पाटकरान केल्या. सरकाराक फेरीबोटींचेर काम करपी कामगारांच्या सुरक्षेविशीं कांयच पडून गेल्लें ना असो आरोप अमित पाटकरान केलो. 2 दिसां आदीं बिट्टोणा प्रवासी बोटीक उजो लागिल्लो. फाल्यां आनी खंयची वायट घडणूक घडल्यार ताका जापसालदार कोण असोय प्रस्न पाटकरान उपरासला. कॅप्टन ऑफ पोर्टान फुडल्या 15 दिसां भितर प्रवासी बोटींचे सुरक्षेचे ऑडिटाचो अहवाल दिवचो, नाजाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्टान वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घालपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. हे सरकार सगळ्यांचो जीव धोक्यात घालपाक आयला. त्या कसिनोचेर नाही म्हणल्यार म्हाका दिसता 500,000 लोक असतात तातूंत एनी गिवन टायम. ज्यो ह्यो वेसल पॅसेंजर वेसल ज्यो टेक फॉर अ टूर ताची कॅपॅसिटी जर 150 आसा तर ते 300 भरतात न्हय. ते चेक करपाक हांचे कडेन कांय मेकॅनिझम ना. एव्हरीथिंग हॅज बीन जम्बो सायज. कित्याक हे सरकार फक्त दोळे धांपता आनी करप्शन. पयशे दी आनी जाय ते कर. पयशे दी आनी गोंय वीक. पयशे दी लोकांचो जीव घे. हेच चल्लेलें आसा ह्या सरकाराचें. आमचो डिमांड आसा ह्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंगा आमी 15 दिसाचो टाइम दिता. ही हॅज टू कम आउट विथ द सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट. ही हॅज टू कम आउट विथ द स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑल द वेसल्स विच फॉर whom they have issued licenses. 15 दिसां भितर जर तो ह्या जाग्यार घालना, रेडिओ कम्युनिकेशन घालना, तो जर सेफ्टी ऑडिटाचो रिपोर्ट जर पब्लिकली लोकां मुखार जर दवरना, जो वेसल्स आर नॉट वर्किंग अंडर IRS क्लासिफिकेशन ते जर तो बंद करना, जे 3 ब्रिज आसा तांचेर जर कलर मार्किंग लायट मार्किंग जर जायना जाल्यार डोंट फोर्स अस टू घेराव यू. मजगती गोंयांत नवी कॅसिनो बोट कशेच हाडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिल्या. फाटल्या अधिवेशनात हे कॅसिनोंचे निमणे एक्सटेन्शन आशिल्ल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. तेन्ना गोंयांत कॅसिनो कशेच येवपाक दिवचे नात अशें पाटकराचें म्हणणें. आमी फाटल्या विधानसभेत मुख्यमंत्र्याचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस कमिटमेंट ऐकले सगळ्यांनी की हे लास्ट एक्सटेन्शन आणि हाच्या मुखार कसलोच कसिनो आमी हाडपाक दिवचे ना. हे खुद्द मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर सांगलां. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की कर्नाटकाच्या गांवांत एक खंयच्या मिडियांनी ते हाडिल्ले एक व्हडलो 10 मजलीचो कसिनो बांदून ऑलमोस्ट तो उदकान सोडला. नाव द इंटिरियर काम ताचें चालू. ह्या सरकाराक आमी आव्हान करता की असलो डिसिजन जर तर तुम्ही करपाक सोदता जाल्यार तो आमी ते कसिनो गोंयांत हाडपाक दिवचे ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सुरावली बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर भरपी भंगार अड्ड्याचेर धाड घालून गाडयेन दवरिल्ले 174 गॅस सिलिंडर जप्त केलेले आसा आणि ह्या प्रकरणात कोलवा पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या. पुलीस अधीक्षक अरुण देसाय हांच्या मार्गदर्शनाखाला कोलवा पुलिसांनी ही कारवाय केली. हो भंगार अड्डो फाटीं मातये भरवण केल्लो. मात ह्या भंगार अड्ड्याच्या धनियान परतून हो अड्डो उबारिल्ल्यान ताच्या विरोधात कागाळ नोंद केला अशें सेरावली पंचायतीचो उपसरपंच लेस्ली डोराडो हाणें सांगलें. हिंगा ह्या स्क्रॅप यार्डांक राती इलिगल फिलिंग कोताले सिलिंडर एकान दवरल्याय ह्या स्क्रॅप यार्डांक आनी हे स्क्रॅप यार्ड हे थिंगाचें सारकें व्हडलें पोट दृश्ट अशें जालो लोकांक आनी सुरालेच्या पंचायतीक तरी हें पळोवन वचोना हें कितें जाता तें. हे पळय त्या सगळें घेवन येता इतलें आनी शेत हें पॅडी फील्ड पयलीं सद्या तरी आनी हे शेतांक नाक जालोल्यो घडणुक्यो हिंगा घोटाय. हेज्या पयलीं हिंगा 2 मर्डर जाले, गोरवां कापताले आनी आजुनूय चलता आसतलें कित्याक शेतांतल्यान कोण येता लोक भितर चोवपाक. आनी हांव पोटा बॉर्डरीचेर फेरावली पेर सेरावली कोलवा बॉर्डराचेर रावता. आमकां सगळ्यांक दिसता पूण कितें आमकां कोलवा पडटाय. आमी एक्शन घेवपा आयला म्हणलें तुमी सोन येयले. हे सुरालकारांनी मातशें फुडें सरपा जाय. लोकल पंचायत हांव सुरालकार सगळ्या सुरालकारांक हें करना पंचायत आनी हिंगाचे सरपंच आसता कळ्ळें लागीं रावता डेव्हलपमेंट प्रोग्रामाक
फाटल्यान दिसता तो टेलिफोन प्रोग्राम तेका सगळें खबर आसा पूण कितें एक्शन जायना तें म्हाका समजना. आमी ऑलरेडी एक टायम गेले डेमोलिशन केल्लें मागीर तेणें आयकप आलेलें आनी आमी ऑलरेडी तेगे लायट एंड उदक डिस्कनेक्शन दिलो आहा. पुलीस कंप्लेंटूय केलें थिंगा जायते चलत मेळिल्ली काय आनी आतां तेगे आमी ऑलरेडी आनीक सोकस तेका धाडटले तेगे स्क्रॅप यार्ड क्लियर करपाक. ऑलरेडी लायट एंड वॉटर डिस्कनेक्शन दिलो आहा तेगे. थिंग तेणें सगळे लेबर घायले मागीर स्क्रॅप आनी तो कलेक्शन करता गार्बेज दुसरे हितून ऑलरेडी आमी तेका धाडलो आहा. तेजो पुलिसान बी तेका ऑलरेडी वयल्लो आनी मागीर आनीकूय मर्डर जालो तिणें पुलिसान एक्शन घेयलें तेजो पसून जाता एकला कलेक्टरा बी दिले सगळे डिपार्टमेंटा आमी दिला कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एक्शन घेवची. कोलवा पुलिसांनी आज सकाळी फातोर्डेचेर 5 वरांच्या सुमार हांगा रेड मारली. हे सुकोबाट हे शेतांक बानार म्हणटात सुरावले थंय आनीक हांगा एक इलिगल जे गॅस स्टोर करताले LPG गॅस स्टोर जावं फिलिंग करताले हांकां अरेस्ट केल्ले आसात आनी तांणी जवळ जवळ 80 ते 90 सिलिंडर सद्याक तांचे कडेन तांकां सापडिल्ले आसात. 2 गाडयो हांगा आशिल्ल्यो. ही सगळी जी कारवाय आसा ती PI अरुण देसाय हाजे मार्गदर्शना खाली जाली आनी तांकां सुत्रां कडल्यान हांगा अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हांगा इलिगल स्टोरेज आनीक त्या भायर थंय फिलिंग जाता म्हणजे जो भरिल्लो गॅस आसा तो खाली गॅसा भितर थंय रिफील करतात आनी दोनी गॅस हाफ हातूंक वजन कमी आसून सुद्दां हे गॅस मागीर लोकांक विकताले. अशें हे रॅकेट जे आसा ते कोलवा पुलिसांनी आज बस्ट केल्ले आसा. सद्याक हाजी फुडली जे इन्क्वायरी आसा ती चालू आसा. तांचे कडेन विचारप म्हणजे खंयच्यान हे गॅस हाडटाले हाजी सगळी म्हायती कोलवा पुलीस सद्याक इन्क्वायरी चालू आसा. 2 गाडयां भितर हे गॅस आशिल्ले आनी हो एक स्क्रॅप ऑर्डर आसा हांगा फाटल्यान शेतांक भितर स्क्रॅप ऑर्डर केल्लो आसा. हे हातूंत भितर जवळ जवळ 5 जाणांक अटक केल्ली आसा आनी हे 5 जाण आसात ते सद्या म्हायती मेळटे प्रमाणे राजस्थान ह्या गांवांतले आनी हे हांगा मायग्रंट हांगा रावताले. त्याच बरोबर हांगा मोठ्या प्रमाणात स्क्रॅपाचो अड्डो आसा तोय बी म्हाका दिसता इलिगलसो दिसता. पंचायतीचें कांयच परमिशन ना. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. आसाम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशात हुवाराक आणि भुंयकांपाक लागून 37 जाणांक मरण आयिल्ल्याची दुखद बातमी. सिक्कीमांतल्या लश्करी शिबिरात आयतारा सांजेच्या वेळार 7 वरांचेर उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत भुंयकांप जालो. हातूंत 3 जाणांक मरण आयले आणि 6 सैनीक बेपत्ता आशिल्ल्याची माहिती सोमारा लश्करान दिली. सिक्कीमात उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत लष्करी शिबिरात भूकंप जालो. ह्या भूकंपात 3 जाणांक मरण आयले आनी 6 सैनीक बेपत्ता आशिल्ल्याची माहिती लष्करान दिली. बेपत्ता आशिल्ल्या सैनिकाचो सोद मोहीम सुरू आसा. फाटल्या 4 दिसां सावन सिक्कीमा सयत ईशान्येकडल्या राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाक सुरू आसा. उटंगराचो पावस आनी भूकंपात सुमार 37 जाणांक मरण आयले. आसामात आयिल्ल्या हुंवाराक लागून 3.64 लाखां परस चड लोक प्रभावित जाले. ब्रह्मपुत्र आनी बरका सयत 10 व्हडलो न्हंयचो प्रवाह वाडत आसा. मणिपुरात 19,000 परस चड लोक हुंवाराक लागून विस्थापीत जाले जाल्यार 3,365 घरांचें नुकसाण जालें. त्रिपुरांतल्या 10,000 परस चड लोकांची जीण विस्कळीत जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पणजे विकसित भारत का अमृतकालाचेर बसका जाल्या उपरांत मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयांचेर जाणून घेवपा खातीर पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक घेराव घातलो. मुख्यमंत्र्यान मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर उलोवप टाळ्ळे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराचो 11 वर्सांचो कार्यकाळ आणि सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाचेर भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम कार्यक्रमाच्या नियोजनाचेर उलोवपाक आयिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पणजे विकसित भारत का अमृतकालाचेर बसका जाल्या उपरांत मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयांचेर जाणून घेवपा खातीर पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक घेराव घातलो. मुख्यमंत्र्यान मंत्री गोविंद गावडे आणि मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर उलोवप टाळ्ळे. प्रधानमंत्री मोदी सरकाराचो 11 वर्सांचो कार्यकाळ आणि सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाचेर भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम कार्यक्रमाच्या नियोजनाचेर उलोवपाक आयिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
अरे अध्यक्ष सगळी मीटिंग ब्रीफ करताना सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचे आमचो 11 साल मोदी गव्हर्मेंट सेवा सुशासन गरीब कल्याण हाजेर आमचे पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम एक्स MP हे सगळो कार्यक्रम सांगपाक आयिल्ले. ते पुराय कार्यक्रम स्टेटीत कशा पद्दतीन जातले हे तुमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करतले. ती कार्यक्रम डबल इंजिन सरकारचो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सेलिब्रेट करपाचो. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आजोशीत प्रिस्कॉन मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक थळावा आमदार विरेश बोरकाराचो हात आशिल्ल्याचो दावो आम आदमी पक्षान केला. गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आरजीच आपल्या मतदारसंघात मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिता असो आरोप आपान केला. मजगती आरजीन आजोशी मंडूर पंचायतीचो तेंको फाटीं घेतिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान शेनवारा पत्रकार परिशदेत सांगिल्ले. आजोशी प्रिस्कॉन मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक थळावो आमदार विरेश बोरकाराचो हात आशिल्ल्याचो दावो आपान केला. त्या भायर आदल्या पंचायत मंडळान ह्या प्रकल्पात कोट्यावधी रुपयांचो घोटाळो केला. माजी सरपंचान मानधन म्हणून फ्लॅट स्विकारिल्ल्याचोय आरोप आपाचो फुडारी रामराव वाघान केलो. गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आरजी आपल्याच मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिता असो आरोप आपान केला. मजगती आजोशी मंडूर पंचायत मंडळान आपल्याक विश्वासात घेनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान आरजीन पंचायतीचो तेंको फाटीं घेतिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान शेनवारा पत्रकार परिशदेत सांगिल्ले. डिक्लेअर केले की आमकां खूब तेंप कांयच खबर नाशिल्ली की ह्या पंचायतीन एकाच दिसा इतक्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट 96 सर्टिफिकेट दिल्या. आपल्याक ते कांय तांणी कन्सल्ट करूना आनी तातूंत कितें तरी भानगड आसा अशें आपल्याक दिसला. आपूण सरपंचा कडेन उलयलो, आपूण कन्विन्स जावना आनी ताका लागून आपलो आरजीचो सपोर्ट म्हणजे ते क्लेम करता आरजी ताका भायल्यान सपोर्ट करता अशें दाखयता खाता तो आमी फाटीं घेता की ह्या मॅटरान आरजीचो MLA बाब विरेश बोरकर हो कंप्लिटली अनअवेअर आशिल्लो काय कितें. आनी जेन्ना ही बातमी पयरूच एका लोकल डेलीन आयली ती बातमी वाचून जेन्ना गोंयभर खळबळ जाली ताका लागून आतां तेणी एक ह्या सरपंचाक गोंयचो बकरो करून ताजेर सगळे हे घालून ताजेर सगळे खापर फोडून आपूण नामनिराळा रावपाचो प्रयत्न करता असो म्हाजो तरी आरोप आसा. हेजे पयलींची जी पंचायत बॉडी आसा ती ह्या कामान चड घुसपल्या तांच्या लागून कोणेच एक्शन घेवना. तांणी इतको भ्रष्टाचार ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत केला की कोट्यावधी रुपयाचो भ्रष्टाचार केला आनी ताका सगळ्याचीच फूस आशिल्ली इन्क्लुडींग गव्हर्नमेंट. आनी लास्ट हांव जो मुद्दम आरोप करता म्हणजे ह्याच इन कंटिन्युएशन विथ दीस की आतांच्या सरपंचाचेर जशी आज हे सगळे जाण तुटून पडल्यात. जर तुम्ही पळयत जाल्यार पयलींचो माजी सरपंच आज तो पंचूय ना त्या सरपंचान ह्या प्रोजेक्टान एक फ्लॅट आपल्या नावार फ्री करून दिला. माझ्या कडेन डॉक्युमेंट आसा, हांव तो आज सांगूंक सोदिना. गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता दिव्यांग व्यक्तींची जतनाय सरकार घेतले. आवय बापूय नाशिल्ल्या दिव्यांगांक आता भिवपाची गरज ना. सरकार तांची वेवस्था करतले. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर हॉस्टेल बांदतले. ह्या हॉस्टेलांनी सगळी सोय आसतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत ही हॉस्टेलां उबारतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. दिव्यांगां खातीर आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. भुरगे जे जन्माक आयलां ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता म्हज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आनी एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आनी ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आनी आपल्या आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही, आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही. म्हाजें तर म्हणणें आहा की हातूंतल्यान आमी ताका वेल ट्रेन्ड कितलो करतले,
कसो करतले म्हणजे आतांच मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हाणें उलयता आसतना सांगलें की ज्या मनशाक दोनी हातूय ना दोनी पांय ना अशा मनशाक जेन्ना आमी निदान ताका दोनी पांय आनी दोनी हात दिले आनी आज तो आपुणूच घालता आनी आपुणूच तो चलता हें आमी पळयलें. ताका लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. पुराय 100% सरकार हे तुमच्या बरोबर आसा. आमी जो पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आशिल्ले ह्या 100% लोकां पर्यंत आमी पावले आनी तांच्यो गोश्टी फुलफील केल्यो हे म्हज्या मनाक समाधान जाता. हांव मुद्दामून हे उलयता आसतना सांगता. नॉर्वे बुद्धिबळ सर्तीत मॅग्नस कार्लसनाक हारोवन वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेशान निमणो हारीचो बदलो घेतलो. सर्तीचे 6वे फेरयेत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसना आड अजापीत करपी जैत जोडली. हारिल्ली मॅच जिखत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसनाक अजापाचो धपको दिलो. धक्कादायक हारी उपरांत कार्लसनान टेबलाचेर राग काडलो. गुकेशा कडल्यान हार खावची पडल्या उपरांत कार्लसनान चेस टेबलाचेर नेटान हात मारलो. गेल्या सप्तकांत मॅग्नस कार्लसनान डी गुकेशाक हारयल्लो. आयतारा राती मॅग्नस कार्लसनाक हारोवन डी गुकेशान हारीचो बदलो घेतलो. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हरवळे धबधब्याच्या प्रवाहान वाड जाल्लेली आसा. पावस पडप चालूच उरलो जाल्यार धबधब्याच्या प्रवाहान आनीकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा. सध्या ह्या धबधब्याचेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा. धबधब्याचें उदक पडटा थंय कितली खोलाय आसा हाचो अदमास येनाशिल्ल्यान बुडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्लेली आसा. देखून पर्यटकांनी हरवळेच्या धबधब्याचेर वतना आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें केल्या. सांखळेन पावसान बरोच जोर धरला. सांखळेन किंवा गोंयान आनी अशा टायमार निसर्ग प्रेमींचो हार्ट रोप म्हणटा तसो सांखळेचो धबधबो हरवळ्याचो धबधबो हो सगळ्यांक एट्रॅक्शन पॉयंट जाता. सगळे निसर्ग प्रेमी सांखळेन येवपाक लागता. हालीसर आमकां कळ्ळा की स्थानीक लोकां कडल्यान की सकयल जी धबधबो आसा पळय जे उदक व्हांवता थंय 2 मगरी मेळटात आनी होश में जोश म्हणटा तशें जे निसर्ग प्रेमी आसात ते धबधबो पळोवपाक येतातूच पण ताच्या बरोबर जतनाय घेनात. सकयल देंवतात सांगल्यारूय आयकनात. सकयल मगरी आसा हो बोर्ड आमी रोखडीच सांखळी म्युनिसिपालिटी लायतली थंयसर की यू हॅव टू बी कॉशियस अबाउट इट. पण लोक तरी आयकना. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यां लागीं सांगूंक सोदतां की जे निसर्गप्रेमी ह्यो निसर्गरम्य नजारो लुटपाक येतात सांखळेच्या हरवळ्या धबधब्याचेर तांच्यांनी प्लीज आपण जतनाय घेवची, केअरफूल रावचे. फ्लो बीन भरपूर चालू आसा. सकयल कृपया देंवचे न्हू आनी आपल्या जिवाची योग्य ती काळजी घेवची. आपल्या भुरग्यांकूय सांगचें की केअरफूल रावात कित्याक उदका कडेन आमी फकाणां करूं शकना. तरी सगळ्यांनी काळजी घेवची. आमी योग्य ती कॉशियस जावपाक बोर्ड जे आसा पळय नोटीस ते आमी थंयसर इन्स्टॉल करतली. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.